पळय हांव दामोदर कॉलेज पळय आसा ही 1981 जॉइन जाल्लो आनी पास आवट जाल्लो 1986. सो आमची लास्ट 3 वर्सां पळय आशिल्ली फर्स्ट इयरा साकून अंदाजे अरावंड 84 म्हणजे 82 साकून आमकां हांगासर शिफ्ट केल्लें. आनी ह्या वेळार हें सगळें शेत आशिल्लें हांगा. आनी त्या वेळार दामबाबाची जी पळय जामावलेची पळय आशिल्ले तांचे कडल्यान विद्या विकास मंडळान हो जागो घेवन हें शेत पुरोवन हांगासर ल्हानशी बिल्डींग बांदिल्ली पयलीं. पूण प्रत्येक पावसान आनी ते बांदता आसतना कशें मुखाल्लें फुडलें धोरण ताणें कांय चिंतून नाशिल्लें. फक्त जागो मेळ्ळो सवाय भितर दामबाबा जागो मेळ्ळो तातूंत बिल्डींग बांदिल्ली. मागीर जावप कितें, पावस तसो पडलो आमकां एक 3-4 दीस सुटी आसताली. सुटी कित्या खातीर, हें उदक कंप्लीट भरतालें हांगासर. जेन्ना खंयचोय डेव्हलपमेंट जो पळय जाता ते डेव्हलपमेंट जातना पयलीं थंय बरे भाशेन रस्तो बांदपाक जाय. रस्तो बांदले बरोबर थंय सायडीन ड्रेनेज बांदपाक जाय. ड्रेनेज आयले बरोबर सुवेज आसपाक जाय. जो पर्यंत ह्यो गोश्टी जायना तो पर्यंत असले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट केन्नाच एप्रूव करप नासता. हें एक जनरल कॉमन सेन्स. लोकांक पयलीं एक बरे भाशेन रस्तो दिया तुमी आतां येदो व्हडलो तो वेस्टर्न बायपास थंय केला, ताका ड्रेनेज ना, तें उदक सगळें रस्त्यार येता, हें येता, भरता सगळें. सो लोकांनी जगप कशें, तुमकां जर हें जर धोरण जर ना मुखाल्लें बाबा आपूण मुखार एक 50 वर्सांनी कितें करतलो तें धोरण नासतना तुमी हो विकास करता. आतां इतलें जेन्ना पळय हें येदें व्हडलें वाडलें हेजी ड्रेनेज खंय गेली. फाटल्यान थंय वेस्टर्न बायपासा उदक हें सगळें चोक जालां. आनी ही परिस्थिती आयज तुमी तयार करून, ही तुमी स्वता तुमच्या कर्मांनी तयार केल्ली ही परिस्थिती. हें विकसीत न्ही, हें लोकांक घट्टण करपाची हें विकास हो.